येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेख पळायचे हेडलाईन्स. उस्कय आणि मयडेच्या शेतांनी खारे उदक. शेतकार चिंतेत. शेतां रोवपाक मेळना जाल्यार कशे भरप फामिलीचे पोट. शेतकारांचो सरकाराक प्रस्न. कुंकळेच्या ताकाबान सावरकट्यार खेत्याचो आकांत. कुळागरां बागायतींतल्या फळां बरोबर घरांत घुसून फारायता वस्ती. किचन आनी बेडरूमांतय पावले खेते. रान खात्यान करचो बंदोबस्त मागतात थळावे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे यजमानके खाला मंत्रिमंडळाची बसका. वरिष्ठ पुलीस अधिकारी आणि 2 अभियोग उपसंचालकांची नेमणूक. ते भायर घेतले काय हेर महत्वाचे निर्णय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मानशेकारांची करणी आणि शेतात खारे पाणी असो देखाव सध्या उस्कय आणि मयडेच्या शेतांनी पळोवपाक मेळटा. पुराय शेत खाऱ्या उदकांत बुडपाचो भंय शेतकारांनी उक्तायला. आमकां रोवपाक मेळना जाल्यार पोट भरप कशें. इतली वर्सां मानशेचे पावणेचे पयशे गेले खंय. पोटाक चिमटो आयिल्ल्या शेतकारांचो प्रस्न. शेतां आतां वर्सभर जातले. ही हांगा ही बुडटात सगळीं. शेतां काय वसाणां करूंक मेळना. शेतां हांगा केल्ली पावसान काय आमकां भात उणें जालें. माणूस सारकें ना. कितके वर्स जाले हे जाले आतां. ते म्हणटात की माणूस पयशे पावना म्हणटा माणूस हे करपाक सारकी करपाक. इतली वर्सां पावणी जाली. इतले वर्सां पावणी पयशे ही घालीत मानशेचे. सकाळच्यान 2 वर्षी वयर खारें उदीक येयलां. सो तेका लागून आमकां हांगासर वाऱ्यां करूंक बीन काम मेळना. त्या झाडाच्या मेरेन पावला आमकां कांयच करूंक मेळना. आमचे तेजेरूच पड आमचे. आमी कितें करतली. शेतान जे तेंपार उदक बसता आनी शेतां बुडान वयतात आमची. आतां कितें तें मामलेदाराचो कोण मनीस येयलो. पावण्याक कोणूच ना. 4 जाण मोडे. कोण लासोय घाले ना काय ना काय ना काय ना. जाल्यार सगळे काबार जाला. ते सायडीन हे सायडीन हे आतां इतलेच उरला. ते तरी वाटार कितें तरी उपाय घेयात. सरकारान आमकां हेल्प कर. शेतांनी खारे उदक रिकपाक जायना म्हणून बांद बांदतात. पूण राज्यात चडशा वाठारांनी खावटे पडून खारे उदक शेतांनी रिकपाच्यो घडणुको उक्ताडार येत आसात हेवूय तितलेच खरे. उस्कय आणि मयडे वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयल्या. दारां मोडिल्ले मानशेक लागून शेतां खाऱ्या उदका पोंदाक गेल्ल्यान पिकावळीचे बरेच लुकसाण जाला. हे गंभीर घडणुकेची कोणच दखल घेयना. सुखी आश्वासनां मेळिल्ल्यान शेतकारांनी तिडक उक्तायल्या. आयकात शेतकारांनी मांडिल्ले गाराणे. ही शेतां आतां वर्सभर जातले. ही हांगा ही बुडटात सगळीं. शेतां काय वसाणां करूंक मेळना. शेतां हांगा केल्ली पावसान काय आमकां भात उणें जालें. सगळें मुवताना सगळें आमी हे घाले नुवंक ना. शेत सगळें आमकां लॉस आयली शेतांक सारकी. आनी माणूस सारके ना. कितें माणूस सारके ना. कितके वर्स जाले हे जाले आतां. ते म्हणटात की माणूस पयशे पावना म्हणटा माणूस हे करपाक सारकी करपाक. इतली वर्सां पावणी जाली. इतले वर्सां पावणी पयशे ही घालीत मानशेचे. ते सांगता ही घालीत पावणी. इल्लें काम करात तुमी न्ही. तें काम चड जालें मानशेचें. पावणी आतां पावणी हाडली. पावणी कोणें व्हरोंक ना. आनी ह्यो आसा शेतां माणूस सारके ह्या वर्सान शेतां करूंक आतां सद्या वसाण करूंक मेळना न्ही. जर आनी वसाण करूंक मेळना. उदक बलको हारें उदक बल मिशीन घालूंक जायना. आनी ह्या फुडें तर हें जायत आमकां शेतां करूंक जावची ना. फुडलें आसा सारकें बुडटले सारकें माणूस सारके ना. हितून कोणी मामलेदाराक ते सांगता म्हणटा आतां अजून काय खबर ना. आतां इतले म्हणटा ते आमी खबर करता मामलेदारा वचोन. ही गेल्या खबर कितले आतां 15 म्हयनो जालो. अजून काय खबर ना. आनी हांगा मिटींग हाडून कोणें सांगूंक ना. तुमची शेतकऱ्यांची कमिटी ना. काय कमिटी आहा तो सांगतात न्ही रे हें जालां म्हूण. आमी कितें करूंक म्हणले माणसं आमी म्हणटा दार हाडून दिता मानशे. ते म्हणटा मानशेकाराचें काम म्हणटा हें दारां बसोवपाची. कितें रे आतां कोत्ता कितें आतां म्हयनो जालो मरे. ही खबर आहा. सकाळच्यान 2 वर्षी वयर खारें उदीक येयलां. सो तेका लागून आमकां हांगासर वाऱ्यां करूंक बीन काम मेळना. हांगासर लोक हांगासर वाऱ्यां करतात. लायक मिरसांगो लायतात. चिलीज भेंडेस आनी भाजी लायतात. तांबडी भाजी वसाण. ओके. सो तो ह्या पाटीक लावपाक मेळना. सो म्हजें एक मागणें गोवोरमेंटा लागीं की आमचे हेका मातशें पळोवचें म्हणून. आमी आतां शेतां कोत्ता भात कोत्ता
म्हणून सगळें बुडलें सकलां आमकां कांयच मेळोंक ना हे मनशेक लागून उदक वयर पावलें आनी आतां गिमा आतां वसाणो मिरसांगो चिली भाली वेजिटेबल सगळें करता वनू करूंक मेळचें ना आतां आमच्या उस्कयचीं इतलींच शेतां उरल्या जाल्यार सगळें काबार जालां ते सायडीन हे सायडीन हें आतां इतलेंच उरलां तें तरी वाटाळ्ळा कितें तरी उपाय घेया सरकारान आमकां हेल्प करचो आमचे पावसांतले 2 शेतां गेली आनी आतांय बी आमी अळसाणो घातला तोय अर्दो आतां वयता ताका लागून उदक भरला आनी आतां अर्द्यांक मेरेन पावला अर्द्या त्या झाडाच्या मेरेन पावला आमकां कांयच करूंक मेळना आमचे तेजेरूच पड आमचे आनी कितें करतली शेतांच्या तेंपार उदक भरता आनी शेतां बुडान वयतात आमची आनी आतां पळय जाल्यार ती मानशेक लागून ते सगळें उदक वयर आयलां आनी आमीचो लोक अवसान्या लायता वारव्यां लायता कांय करूंक मेळना आमकां ते पासत आमची मागणी हांगासर हें मातशें सारकें करपाक तें सगळें खारें उदीक येता भितर खारें उदक खारें शेता मानशेचें उदक येता कित्याक मानस सारक्यो ना ती दारां सारकी ना आनी झाडां येयल्यान सगळीं आतां कितें तें मामलेदाराचो कोण मनीस येयलो पावण्याक कोणूच ना 4 जाण मोडे कोण लासोय घाले ना काय ना काय ना काय ना सेक्रेटरी आहा तो एकटोच आपलो थंय आहा बाकी ते येवकूच ना कोण सद्या कितें कमिटी येवंक ना कमिटी हा कोण कालच्या आयतारार चावड्यान घेतला रे कमिटी येवंक ना कोण येवंक ना शेतकारी कोण येवंक ना हेका 2 जाणां येयल्या सद्या आतां कितें प्रॉब्लेम येयला जाला न्ही 2 जाणां बाकीचे कोण ना भायलेच म्हणे 4 जाण आसले सद्या आतां उदीक खंय खंय भरलां हें उदीक हे पळय ते वस आनी आडी थंय पावलें उदीक खारें उदीक आता तेंच्यानी ते मानस ओपन करून ते झाडां धुकलून हाडल्यात एक दीस आख्खो दीस काम केला तेंच्यांनी मनशां गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. आदी लोक चोरांक भियेताले. आतां एका खेत्यान कुंकळेच्या ताकाबान सावरकट्टो वाठारांत आकांत पातळिला. म्हयन्या आदीं ह्या खेत्यान ह्या गांवांत एंट्री घेतल्या, पूण कुळागरां बागायतींतल्या फळां बरोबर आतां किचन आनी बेडरूमांतय पाविल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. लोकांनी आतां रान खात्याचेर भिस्त दवरल्या. बिबट्या बरोबर हें नवें आव्हान रान खात्या मुखार आयलां. आज आमी आसात ते ताकाबंद सावरकोट हांगा आसात आनी हे ताकाबंद सावरकोट जो आसा हे कुंकळ्यांक येता आनी हांगा हे एक प्रॉब्लेम फेस करूंक पडला. ते म्हणले जाल्यार जे लोक हांगा रावतात तांकां सद्या एक जे खेतें आसा ह्या खेत्यान लोकांक त्रास करूंक उडयले कडेन आसात. हे खेतें जें आसा हें पोसलें म्हूण कळना, ह्या खंयच्यान येयल्लें म्हूण तेंय कळना, पूण ह्या खेत्यान जी केळीं ह्या आडसरां पपायो पेरां ह्यो खावपा बरोबरच लोकांले व्हॅल्युएबल वस्तू ज्यो आसात ह्योय व्हरपा लागले कडेन आसा आनी लोक सद्या त्यो वस्तू आपल्याले सोदतात. म्हणून हांगचे लोकांनी आज मागले कडेन आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन की बेगीच्या बेगीन ह्या खेत्याचो बंदोबस्त करचो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येवन हांगा गेले कडेन आसात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगा काही इक्विपमेंट दवरल्या पूण तितून तें पडना आनी गेले म्हयनोभर जाले हे लोकांक त्रास करीत आसा. म्हणटकीर आनी तेंचे मदीं आनी एक भंय पडला. ह्या हेणें खेत्यान सद्याक सुण्या खाल्लेले तेंय दाखयता. सुण्याक सामके कितलीशीं 2-3 सुणी मेले कडेन आसात. एक सुण्या जर खावन तेणी दवरलें ना ते सामके इतली इंजर्ड जाला. सद्या ताका फर्स्ट एड त्या सुण्याक आसा. आनी त्याच बरोबर ल्हान भुरग्यां हें इतलेंच न्हय, हें बेडरुमां सुद्दां येवपा लागले कडेन आसा खेतें आसा तें. आनीक फाल्यां जर ल्हान भुरगीं आसात ह्या ल्हान भुरग्यांक एटॅक करीत म्हूण लोकांक भंय पडले कडेन आनी तेणी मागला की बेगीच्या बेगीन ह्या खेत्याचो बंदोबस्त जो आसा हो बेगीच्या बेगीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करचो म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. खेते पळय आसना हें तुगेलें कोणी तरी एक पसरले ते खेते तें तुगेलें तें मरे हे गांवांत हाडून कोण तरी सोडलां आनी ते आतां सादारणशें आतां एक म्हयनोभर जालो ते आतां सगळे तुगे गोळ्यो कट्यान तुगे ते वटेन केरी कट्यान आनी भाटयां पसून पावता आनी मास्कणीन पावता आनी एवटेन ताकाबंदार बी येता. आतां हे आतां तुगे 4-5 दिसाक 5-6 दिसाक आतां हे ताकाबंदार हेवटेन येयल्या आनी तेगे मोस्टली कितें आसा तें चड करून ते फाटले वाटेन घराचे फाटले वाटेन तुगे येवन रावता आनी कोण ना अशें करून तुगे दिसता तुगे कितें कोणाक दार बी समज किचनाची उक्ती समज सापडटा
जाल्यार भितून येवन हळू तुगे कितें फ्रूट दवरले ते पपाय बी तुगे सामके डायरेक्ट सामके घेवन तुगे चल्ले आतां लोकांचो आतां भंय जाला कित्याक लोक आतां कितें आसता तुगे न्हातना बी लोक आपल्याचे कितें आसता कसले तुगे कानातली जावं गळ्यातली बी काडून दवरतात आनी ते समज एखादे घेवन वचत बी म्हणून लोकांक आतां तोय बी भंय जाल्लो आसा का कितें करपा म्हणटे कोणागे ल्हान इल्ली ल्हान भुरगीं असतात ते तुगेले अशे तुगे लोकांचे अशें एवढे घरान बी अशें दवरिल्ले आसतात कोण न्हांवपाक गेल्ले असतात केन्ना येवन समज ते भुरग्याचे समज एटॅक करीत म्हणून तेंय बी भंय दिसता खुबशे सुणी आसात न्ही ते सगळे सुण्याक तेणे चडशे जाणां तुगे सगळे इंज्युअर्ड केल्यात कित्याक हांगची जी सुणी आसात ती चडशी तेजी पयलीं फाटी लागताली आनी तेणें सगळे सुण्याक साम घास मारून सगळ्यांक चडशे इंज्युअर्ड केल्ले आसात आनी ते चडशे तुका आतां कोणाक तुका एक पाट मेळना. लास्ट 1 म्हयन्यासून हांगा खेते जे आयल्ले पळय पयलीं कितें जालें लोकांक दिसलें एक थोडे वाट चुकून बी आयलें कोसरलें अशें दिसता आनी तें तितले त्रास करनासलें अशें भायर पावतालें. आतां तें सोमतें घरान येता आनी तुगेले बाकीचे सगळे अकस्मात किचनान पावता बेडरुमान पावता. लोक आतां सगळ्या भिल्ले आसता थोड्यांचे वेल्युएबल आयटम्स व्हेल्ले म्हणून आयकूं येता पोपायो व्हेल्ल्या थोडी ल्हान भुरगीं बी आसता आनी तांकांय अटॅक जावपाक शकता. त्या खातीर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक 2-3दां कळयले ते आयले बी तेणी ट्रॅप लायले बी पूण त्या ट्रॅपान पडना. हांगा कितलेशे सुण्या पेट्याक तेणी घास मारून अटॅक केल्लो आसा आनी फाल्यां हांकां रेबीज जावपाची चान्सीस चड आसा. हे रेबीज जाली जर सुणी जर मनशाक चावले जाल्यार हें हानिकारक जातलें. त्या खातीर सरकारान बेगीनच्या बेगीन कितें ताबडतोब उपाय काडचो. त्या खातीर हें आतां हो विशय गंभीर जाल्लो आसा आनी लोकांक ह्या वाठारान वॉर्ड नंबर 5 हो लोक सगळे भयाबीत आसा. त्या खातीर मागता बेगीच्या बेगीन ह्याचेर उपाय काडचो आनी ताका कशा तरी रितीन ताका ट्रॅप करून व्हरचें ही सगळी लोकांची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे यजमानके खाला मंत्रिमंडळ बसकेत वरिष्ठ पुलीस अधिकारी आणि 2 अभियोग उपसंचालक वेचले. ते भायर जायते महत्वाचे निर्णय घेतले. मारुया एक नदर. Post facto approval for the rules of 2024 law. Okay. Third is an appointment of the assistant mining engineer, junior geologist, junior mining engineer, head surveyor and field surveyor on the contract basis on the Directorate of the Mines and Geology till the filling of new post. Total post जे हा पळय 2 आणि 1 3 आणि 7 10 15 पोस्ट सगळे मिळून contract basis till the filling of new post. Proposal of the filling of the 1 post on the assistant professor in psychiatric nursing on contract basis in the Institute of the Psychiatric and Human Behavior Bambolim for the period of 1 year or till the filling of the permanent post. ताज्या उपरांत अमेंडमेंट फॉर द डम मायनिंग पॉलिसी एक ल्हानसो रेक्टिफिकेशन करपा खातीर अमेंडमेंट केल्लो आसा. डम पॉलिसी जी सुरू जाल्ली आसा ताच्या खातीर streamline करपा खातीर. Okay, creation of the 2 regular posts for the deputy director of the prosecutions and under 2 regular posts in the deputy director of the prosecution under the director of prosecution. नवीन पोस्ट आहे केल्ल्या. Proposal for the creation of the 6 additional posts of the senior scale officer in the superintendent of the police of the Goa Police Service in the Goa Police Department. ताज्या उपरांत it is an approval of the engaging services of the Dr. D. Antonio, the principal of the Goa College of the Veterinary and एका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आमी घेतला. नवीन वेटरनरी कॉलेज जी सुरू करता त्याच्या खातीर ती कॉलेज सुरू करपा खातीर प्रिंसिपल म्हणून घेतला. इट इज एक्स रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम बायडसून ते हाडला स्पेशली ताका कॉलेज ओपन करपा खातीर. डी एंटोनियो गोंयान कसो मेळटलो. इट इज अ प्रिंसिपल पोस्टाचेर जायना. वेटरनरी कॉलेज पयलेच फावटी सुरू करता. तिको एलिजिबल कोण मेळटलो. डिजिटल एक्सपोस्ट फॅक्टर एक्सपेंडिचर सँक्शन कॉमर्स कॉलेज पेडणेची जी हे केल्लो त्या कामा खातीर. दिस इज ओनली डिसिजन.
सरकारी क्षेत्रात भरती आणि पद निर्मितीचेर सध्याचो विराम रद्द करप न्हय तर नेमणुको स्थगीत करप राज्य अर्थसंकल्पा उपरांत मार्चात परतून सुरू करपाची येवजण आसा अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. आयकात. दॅट इज तो होल्ड खंयचो तसो जावचो ना. इट इज कशें आसता सांगता तुका हांव, जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय न्ही, ह्या 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस चालू उरतलो, प्रोसेस स्टॉप जायना टील मार्च पर्यंत. आत्तां डायरेक्ट कोणाक घेवचो ना, बट बाकीचे एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना. घेतले म्हणून तुका म्हणटा इट इज अ प्रोसेस. ह्या 2 म्हयन्या खातीर जर कोणाची जर आसत जाल्यार ती प्रोलॉंग करता, मार्चा उपरांत वयता. न्यू रिक्रुटमेंट ओन्ली, परत एकदां सांगता तुमकां, आत्तां जर 2 म्हयन्यांक कोणाक जर घेवपाचो आसत जाल्यार तो मार्च पर्यंत एकदां तेजी अपॉयंटमेंट एप्रिलान वता. बट प्रोसेस खंयचोच बंद जायना. ती थोड्या पेपरांनी जशें कितें प्रोसेस बंद जाल्यार केल्लो, आतां स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा, हेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा. दील फील आफ्टर द मार्च. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, सुभाशीश गोवेकार आनी मुजैफ शेख. सरकार आणि शेतकार हांचे मदीं विकासाचो दुओ जावपाचो यत्न बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीन चलयला. विविध सरकारी संबंधित अधिकारी आणि दिवचल तालुक्यांतल्या खाजन पदाधिकाऱ्यांक एकठांय हाडून तांचे मदीं सुसंवाद घडोवन हाडलो. शेतकारांनी हे प्रक्रियेक येवकार दिला. प्रॉब्लेम आसता म्हणजे सॉल्व करप जर जालें जाल्यार ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान जर सॉल्व केलें जाल्यार ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान टू कोर्ट म्हणजे आयचे जनरेशन एग्रीकल्चर सेक्टरान येयला. व्हडल्यो गळयो 1 मिटराची 2 पायपां घातली, 1 मिटर डायाची जर 2 पायपां घातली न्हू जाल्यार तेजेर ट्रॅक्टर हार्वेस्टर इजी वयता. रिकमेंड केला. पूण जेन्ना आमी एक्चुअल जेन्ना थंयसर ग्रावंड लेवल थंय रोयता तेन्ना 35 किलोच्या जाग्यार जवळ जवळ 70 किलो 100 किलो घातला तरी आउटपूट आमकां मेळना. तेचे कारणां कितें ही परत सोदून काडची कित्याक आयज मये पंचायत सभाघरांत ही बसका जाली. बिचोलीम प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीन आपयल्ले बसकेक कृषी खात्याचे अधिकारी, मामलेदार कार्यालय, नुस्तेमारी खातें, ICARचे अधिकारी हजर आसले. दिवचल तालुक्यांत 27 खाजनां आसात. तातूंतले सुमार 4 खाजनांचे प्रतिनिधी हजर रावले. डिसिल्टिंग, बांद, सॉयल टेस्टिंग, फेन्सिंग अशे साबार विशीं चर्चेक आयले. तरणाट्यांक शेतात देंवपाक उर्बा दिवपाची गरज आसा, विश्वंभर गांवसान सांगले. मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलें की बिचोली तालुक्यात जी टेनंट एसोसिएशन आसा ती एसोसिएशनां रिबिल्ड करप, रिकन्स्ट्रक्ट परत जी पडीक जमीन आहा ती लागवडीक हाडपा खातीर आमी मया पंचायतीन हांगासर आयज मिटींग घेतली आसा. सगळे ऑफिसर्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सॉयल कन्जर्वेशन, WRD, आपले ICR, ही फिशरीज अशी वेगवेगळे डिपार्टमेंट येऊन जे टेनंट एसोसिएशनाचे जे कार्यकारी मंडळ अध्यक्ष हे येऊन त्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आहात ते तेंच्यांनी सांगलेले आसा. आनी आमकां एक मुख्यमंत्र्याक ह्या माध्यमांतल्यान सांगून दिसता की जे तेंचे स्वयंपूर्ण जे उद्दिश्ट आसा ते स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें ते उद्दिश्ट करपाक लागून आमी एज अ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आमी सदोदीत प्रयत्न करतले आनी ह्या प्रयत्नाक सगळ्या ग्रामस्थांचे, शेतकारांचे आनी सरकारी यंत्रणेचे खूब सहकार्य मेळटा. मयेच्या मुळाक खाजन हांगासरल्या शेत जमिनींची अवतिकाय मुळा खाजन टेनंट असोसिएशनाचो सचिव सखाराम पेडणेकरान सांगली. शेतकारांच्यो समस्या जाग्यार पडटल्यो अशी आस्त सखाराम पेडणेकरान उक्तायल्या. 4 खाजनाचे प्रतिनिधी येयल्ले थंयसर, तेंच्यांनी आपापल्यो समस्या मांडल्यो आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी तेजेर समर्पक उतरां तांकां दिल्लीं आसा. त्या प्रमाणे जर आमी फुडें चल्ले ती वाटचालीन जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे नवीन जी युवा पिढी आहा ती शेतां करपाक फुडें सरतली. जे शेतांक लागून जे दळणवळण, रस्त्याची वेवस्था म्हण, ट्रॅक्टर किंवा हार्वेस्टर वचपाक ज्यो वाटो आसा किंवा डिसिल्टिंगाचे मुद्दे आसा हे सगळे प्रत्येक शेतकाऱ्यांनी थंय मांडले आनी सक्सेसफूल उत्तरां आमकां अधिकाऱ्या कडल्यान सगळ्यांनी मेळ्ळ्या. सगळ्यांनी जबाबदारीन ही कामां आमी बेगिनान बेगीन करुया अशें आमकां म्हटलें. जे प्रोसेस कितें आहा सरकारी पातळीचेर जे ठराव लागता किंवा आमचे जे कमिटी आसा तेंचे प्रस्ताव लागता ते सगळे बेगिनान बेगीन दिया म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. मेन इश्यू खंयचो आसलो? मेन इश्यू जो आमचे फार्मर्स कंपनीन प्रमोट केल्लो तो
की शेतां आमची जवळ जवळ 27 खाजनां बिचोली तालुक्यान आसा आणि ह्या 27 खाजनाची बरीचशी जमीन आता आमी ज्या जाग्यार आसा ते मुळाक खाजन 40 हेक्टर एरिया मुळाक खाजनाच्या अंडर येता. हेका तेकोनूच पंगारबाद खाजन आसा. पूण ह्या 40 हेक्टरा पैकी सादारणशी 30% एरिया आयज पडींग आसा. तर ही पडींग एरिया आमकां अंडर कल्टिवेशन हाडपाक जाय जाल्यार हो मुद्दो फार्मर्स कंपनीन रेज केल्लो आणि ताका लागून ही बैठक जाल्ली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मनोहर पर्रेकार गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँडमास्टर चेस टुर्नामेंट 2025 जावपाची आसा. 10 ते 19 जानेवारी मेरेन जावपी हे बुद्धीबळ सर्तीचो पुराय तपशील पत्रकार परिशदेंतल्यान आयोजकांनी जाहीर केलो. पळयात. तालिगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार गोवा आंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रँडमास्टर बुद्धीबळ 2025 ही सर्त जातली. हे सर्तीत संवसारभरातले वयल्या पावंड्या वयले ग्रँडमास्टर आणि आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स एकठांय येतले, जाका लागून भारतीय आणि गोंयच्या खेळगड्यांक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार सर्त करपाची व्हड संद मेळटली. लेट श्री मनोहर पर्रीकर GM इंटरनॅशनल टुर्नामेंट जो आता आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जातलो तेन्ना तुमच्या माध्यमांतून सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की तुमी येवन ह्या टुर्नामेंटचो आस्वाद घेवचो आणि प्लेयर्सांक आमच्या प्रोत्साहन दिवचें. हो जो GM टुर्नामेंट आसा तो तेजे प्रायज मनी जावन आसा 53 लाख रुपया, जे एका ह्या इंडियन वन ऑफ द हायेस्ट प्रायज मनी आसा. आणि ह्या टुर्नामेंटाक आमच्या सादारण 100 टायटल प्लेयर्स खेळटा आणि त्याच्यातले 23 कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता ऑल ओवर इंडियाचे. आणि तो आतापर्यंत 850 प्लेयर्स रजिस्टर जाल्ले आहा आणि हे जे प्लेयर्स आहात हे व्हेरी कॉम्पिटिटीव हितून खेळटले. आणि आमकां दिसता की तुमच्या जनतेचो तांकां समज सगळ्यांचो प्रेम मेळत तुमची उपस्थितीत जाल्यार ते गोंयचे प्लेयर बरे परफॉर्मन्स दितले. गोंयचे सध्या प्लेयर आमच्या ह्या टुर्नामेंटाक अनुराग मामल, रित्विज, अमेय अवधी हे बरे टॉप प्लेयर्स खेळटा. तांकां प्रोत्साहन जावपाक जाय आनी तांकां समज नॉर्म्स मेळ्ळे जाल्यार हे फुडें आमकां गोंयच्या चॅस फ्रेटर्निटी एक व्हडलो उपलब्धी जातली. कित्याक कारण हो जो टुर्नामेंट खेळटा हेजें कारण फक्त आमच्या भुरग्यांक इंडियन भुरग्यांक नॉर्म्स मेळपा खातीर खेळटा. ह्या गोवा इंटरनॅशनल GM टुर्नामेंटाक फाटले खेप वर्ल्ड चॅम्पियन गुकेश सुद्दां खेळ्ळो तेन्ना ताका 2019 सालान 10वें ताका प्रायज मेळ्ळें आनी तेच ताका फुडें जावन तो आतां अशें टुर्नामेंट खेळून ते फुडें वयता प्लेयर्स आनी तांकां ह्या माध्यमांतसूनच नॉर्म्स मेळटा आनी ते फुडें पावता. आमचो हो उपक्रम आहा तो GM टुर्नामेंट खेळोवपाचो हो 3रो आमचो हें एडिशन आहा. तें कारण फक्त हें की बरे प्लेयर्स फुडें येवचे, गोंयच्या भुरग्या बरोबर इंडियेचे भुरगे फुडें खेळपाक जाय. आमचो फक्त प्रिंसिपल आहा तो म्हणजे बऱ्या प्लेयर्सांक हो प्लॅटफॉर्म दिवपाचो. आनी आमकां दिसता की गोंयचे प्लेयर्स आतां थोडे आसा ते अपकमींग खूब प्लेयर्स आहा. तितून एक आमचो इथन वाच आहा. ताका समज ह्या हितून नॉर्म मेळ्ळा जाल्यार ही आमची एक सगळ्यांत व्हडली हें जातली उपलब्धी. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. गिमाची थंडसाण दर दिसा सकाळी येवकार दिता आनी एक सप्तक तरी ह्या हवामानाचे पद्दतीत कसलोच बदल दिसतलो अशी अपेक्षा दवरूं नजो. IMDन बिरेस्तारचे हवामानाचो नियाळ दिला. बेरेस्तारा नितळ मळब आणि हळुवार वारो घोळटलो. IMDच्या अदमासा प्रमाण धुके फकत सकाळी पडटले. फाटल्या 2 सप्तकांत आमकां सकाळी आनी सांज वेळार धुके पडला ताचे परस मातशे वेगळे. गिमाळो पुरायपणान सुरू आसतना हो हंगाम सोंपपाक लागला हाची ही लक्षण आसूं येता. परत एक फावट कुरकुरीत आनी थंड सकाळी उपरांत आमी उबदार पूण मंद वारो घोळटल्या दंपार कडेन वयतले. उबदार हवामान आसतले. दोनूय जिल्ल्यांनी तापमान 32 मेरेन पावपाचो अदमास आसा. मजगती उणें तापमान 20 मेरेन पावूं येता. फुडल्या 5 दिसांत हवामान सुकें, फुडल्या 2 दिसांत नितळ मळब.
बेरेस्तारा चढावत आणि उणे तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बेरेस्तारा सकाळी आणि राती धुके पडटले. गोंयचे देगे बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.